Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुतांक असो उपदेश दिलो. हांव म्हजे पोरजेक एकठांय जावंक वेता. म्हाका म्हज्या पुर्वजांच्या सांगाता एफ्रोन हितीताच्या शेतांत आसा त्या फोंडांत कानानच्या देसांत मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो अब्रामान एफ्रोन हितीतांकडेन घेतलोलो. त्या माकपेलाक आसलोल्या शेतांतल्या फोंडांत म्हाका पुरात. थंय अब्रामाक आनी साराक ताचे बायलेक पुल्ल्यांत. थंय इजाकाक आनी रेबेकाक ताचे बायलेक पुल्ल्यांत. थंय हांवें लियाक पुल्ल्या. तें शेत आनी शेतांत आसलेलो फोंड हितीतांकडलो विकतो घेतला. आपलो उपदेश दिवन जाल्या उपरांत ताणें आपले पांय बाजेर दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो आनी आपले पोरजेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजेच्या भावांनी म्हळें, आमचेर तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां. त्याच मापान तो आमकां परतून फारीक करीत जाल्यार आमी कितें करुया. म्हणटोच तांणी जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मोरचे आदीं ताणें हो हुकूम आमकां घाल्लो. जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावांचो खून, तांचे पातक आनी तुका वायट केलां तें सगळें तांकां बोगोस. देखून आतां आमी तुजे लागीं मागतांव, तुज्या बापायच्या देवांच्या सेवकांचें खोटेपण बोगोस. आपणाक असलो निरोप धाडलो देखून जुजे रोडलो. ताचे भावूच ताचेशी आयले आनी ताचे मुखार पांयां पडून तांणी म्हळें, आमी तुजे चाकर जावंक तुजे मुखार येतांव. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भियो नाकात. हांव देवाचे स्वातेर आसां जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदताल्यात, पूण देवान वायटांतलें बरें काडूंक येवजिलें. ताणें आज केलां तशें पुस्कोळ लोकांक सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिलें. म्हणटोच तुमी भियोवची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्या बाळांचो सांबाळ करतलो. असल्या अपुरबायेच्या उतरांनी ताणें तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बराबर इजिप्तांत रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रायमाच्या भुरग्यांचे तिसरे पिणगेक पळयली. तशेंच माकीराचीं भुरगीं आनी मानसेचीं भुरगीं ताच्या दिंब्यांचेर जल्मलीं. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हजो मोरचो वेळ पावलो. पूण देव खात्रीन तुमचो उगडास करतलो आनी भोलेपणान ह्या देसांतल्यान तुमकां परतून व्हरतलो आनी अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक भासायला त्या देसांत तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इस्रायलाच्या पुतांकडचो एक सोपूत घेतलो. देव खरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरलीं म्हजीं हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. तांणी ताच्या प्रेतांत परमळ भरलो आनी ताका ताचे पेटेंत घालून
इजिप्तांत दवरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. सर्वेस्पराक वाखाणांत ताचें नांव परगोट करात. पोरजां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता धोवानो. ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब देवाक सोदतात तीं काळजां आनंदान जियेतलीं. उद्गार. जेजू नांवां खातीर बेमान बोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या धोनया परोस चाकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकर आपल्या धोनया सारको जाल्यार पुरो. घोराब्याच्या धोनयाक बिल्जेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक त्याहून आनीक कितें म्हणचिनात. त्या पासत तांकां भियो नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानांत फुटफुटलोलें तुमी आयकोलां तें पाडसार थावन परगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकोणांत नास करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय. तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भियो नाकात. शेरकांच्या विर्यां परोस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण सर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगोडटलों. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका सर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
तुका वायट केलां तें आमकां बोगूस. उत्पत्ती 50:20. भाट बेसांची वांटणी करच्या वेळार दोगां भावां मदें उजोत जावन व्हडल्यान दांडो मारून धाकट्या भावाचो पांय मोडलो आनी सासणाक ताका लोंगडो केलो. व्हड दुस्मान जाले आनी वांटणी तशीच उरली. इतलें सोगोड आसतना व्हडलो भाव पातीशेर जावंक लागलो आनी इलाजाक पयशे ना जावन गंभीर पिडेंत तळमळटालो. दुसरो उपाय ना जावन समुदायाचे फुडारी धाकट्या भावाक बोगसोण्याचो निरोप धाडटात आनी धाकटो भाव रोडोन आपल्या भावाक बोगशिता आनी दोगूय परतून एक जातात. आयच्या पयल्या वाचपांत अशेंच कितें जाकोबाच्या पुतांनी आपल्या भावाक जुजेक केल्लें आमी वाचलां. जुजेचे भाव दुखोळाचे समयार जुजेक बोगसोण्याचो निरोप धाडटात आनी हो निरोप धाडलिना फुडें जुजे रोडटा, आपल्या भावांक बोगशिता आनी तांचो सांबाळ करता. बोगसोणें जावन आसा देवाची कृपा, ज्या उद्देशी देवचाराची शक्ती देंवता आनी नोपोंच जाता. देवाची शक्ती भितर येता आनी धारूण काळजांनी मोग उदेवंक लागता. आमी मनीस असोक्त जियेतना सोबार पावटी चूक आदारतां, पडटां आनी वाट विसरतां. एकामेका सोबें बोगसोणें मागल्यार आमी रोखडेंच एक जावन येता. तर हातूंत कोण आमकां आडायता हाचेर बारीक नियाळ करुया. दुस्मानकाय पयस करूंक बोगसोणें एक व्हड हात्यार म्हूण जाणा जावन ताचो उपयोग करून जीण खुशाल सारुया. काकलो जाऱ्या बापा, हांव चुकतां तेन्ना वेळ होगडाय नासतना रोखडेंच बोगसोणें मागून एक जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण म्हाका तुज्या बोगसण्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागतां. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.